नमस्कार सगळ्यांक येवकार आणि एक महत्वाची बातमी तुमचे मेरेन पावोवपा खातीर आमी ह्या लायव्ह माध्यमांतल्यान हांगासर येयल्यात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय हे देशांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसा आनी आमच्या गोंयांत दोन जिल्ले आसात, एक उत्तर गोंय आणि दुसरो दक्षिण गोंय। तर आता उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय हे दोन जिल्ले आसतना फाटल्या कांय वर्सां सावन तिसरो जिल्लो करपा विशीं सुद्दां मागणी सातत्यान जाताली आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो तिसऱ्या जिल्ल्याचो प्रस्ताव जर सगळ्यांत चड कोणी लावन धरिल्लो जाल्यार ते आदले मुख्यमंत्री आनी फोंडेचे आतां विद्यमान आमदार मंत्री रवी नायक हांचो सदांच एक आग्रह आसतालो की गोंयांत तिसरो जिल्लो जावपा जाय, तिसरो जिल्लो जावपा जाय अशें ते म्हणटाले आनी त्या खातीर ते पाठपुरवठो करताले। आता एक महत्वाची बातमी जी आमी आता ब्रेक करता तुमचे पर्यंत हाडटा ती म्हणजे ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निर्मिती प्रस्तावाचेर अभ्यास करपा खातीर सरकारान आता एक समिती स्थापन केल्या। आता ह्या समिती खाला हो जो प्रस्ताव आसा तिसरो जिल्लो तयार करपा विशीं तेचेर अभ्यास जातलो। आता ह्या समितीचे नेमके वांगडी कोण आसात, कोणाच्या अध्यक्षते खाला ही महत्वाची समिती सरकारान गठीत केल्या ते आमी पळोवया। The Goa government is pleased to constitute a committee comprising of following officials to examine the proposal of creation of third district in Goa. आता ह्या समितीचो अध्यक्ष असतलो चीफ सेक्रेटरी म्हणजे मुख्य सचिव, गोंय राज्याचे मुख्य सचिव जे आसा ते ह्या महत्वाच्या समितीचे अध्यक्ष असतले आणि ह्या समितीचे वांगडी कोण असतले ते आमी पळोवया। चीफ सेक्रेटरी हांच्या अध्यक्षते खाला वांगडी आसात ते असे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स ते एक मेंबर आसात, मागीर रेजिडेंट कमिशनर हे दुसरे मेंबर आसात, त्या उपरांत रेव्हेन्यू सेक्रेटरी हे तिसरे मेंबर आसात, कलेक्टर साउथ आणि नॉर्थ दोगूय कलेक्टर भितर आसतले ते मेंबर आसात, मागीर चारुदत्त पाणीग्रही मेंबर एडवायझर टू द चीफ मिनिस्टर म्हणजे चीफ मिनिस्टराचे जे मेंबर एडवायझर आसात चारुदत्त पाणीग्रही ते हाचे एक मेंबर आसात आणि डायरेक्टर डीपीएससी मेंबर सेक्रेटरी हे एक मेंबर आसात। म्हणजे चीफ सेक्रेटरी हे अध्यक्ष आसात आणि तांच्या अध्यक्षतेखाला हे मेंबर म्हणजे सदस्य आसात। तर एकूण 7 सदस्यीय समिती ही स्थापन केल्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती प्रस्तावाचेर अभ्यास करपा खातीर। आता जेन्ना हांवें जशें पयलीं उल्लेख केलो की रवी नायक यादले मुख्यमंत्री आणि विद्यमान आमदार हांच्याच कडल्यान हो तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचो प्रस्ताव वो सगळ्यांत चड सरकारा कडेन येतालो किंवा ते पाठपुरवठो करताले आणि सातत्यान ते मागणी करताले की गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जावची। तांणी जो प्रस्ताव सरकाराक दिला तातूंत तांणी अशें म्हटलां की ह्या तिसऱ्या जिल्ह्यांत सत्तरी, फोंडें, धारबांदोडे आणि दिवचल हे 4 गांवगिरे म्हाल हांचो तातूंत प्रामुख्यान वांटो आसतलो आणि ह्या 4 म्हालांचो आस्पाव करून हो तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करपा खातीर ते सदांच मागणी करताले। तर आता महत्वाची ही गजाल आसा, महत्वाची अशी ही समिती सरकारान स्थापन केल्या ती म्हणजे तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या जी मागणी जाता तेचेर आता अभ्यास करपा खातीर सरकारान ही अभ्यास समिती स्थापित केल्या। ताचे मेंबर कोण ते तुमकां हांवें सांगले पयलीं, अध्यक्ष आसात ते चीफ सेक्रेटरी आणि तांच्या अध्यक्षतेखाला हेर 6 मेंबर आसात। तर वट्ट 7 सदस्यीय समिती ही आसा आणि आता जी मागणी जाताली इतले दीस की तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जावची त्या मागणीच्या दिशेन हे खंय तरी पयलें पावल आसा अशें आमी म्हणपाक शकता। आमी आतां एक गजाल लक्षात घेवंक जाय की सध्या गोंयांत जे 2 जिल्हे आसात उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय आणि जर ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जाली जाल्यार जे एकूण आमी राजकारण म्हणपाक शकता, इकॉनॉमी, राजकारण आणि बाकीचे जे सगळे गजाली आसा त्यो ड्रास्टिकली चेंज जातल्यो। कारण मागीर तिसरो जिल्लो जर जालो म्हणजे अजून ताका खूब वेळ लागतलो, निकती खंय तरी सरकारान एक समिती स्थापन केल्या, तेचेर आतां समिती कितें अभ्यास करता, मागीर त्या अभ्यासा उपरांत सरकाराक ती समिती कितें अहवाल सादर करता तेचेर सगळें फुडलें जें आसा ती प्रक्रिया थारतली। पूण बेजीक ढाचो जो आसा तो हांवें तुमकां जसो सांगलो तसो सत्तरी, मागीर फोंडें, धारबांदोडा जो नव्यान म्हाल तयार जालो तो आणि दिवचल अशे हे 4 जिल्हे प्रामुख्यान घेवन हो तिसरो जिल्लो निर्मिती खातीर ही मागणी जाताली किंवा हे प्रस्ताव येताले। आता हो तिसरो जिल्लो खऱ्यांनीच प्रत्यक्षान येता काय कितें ही आता समिती कितें अभ्यास करून सरकाराक अहवाल दिता ताचेर फुडली प्रक्रिया ही सुरू जातली। पूण ह्या मागणीचेर तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या मागणीचेर खंय तरी सरकारा कडल्यान हे आता पयलें पावल सरकारान उखललां अशें आमच्यान
म्हणून येता.